कतार हांगचो लुसेल स्टेडियम 18 डिसेंबराक आयतारा फुटबॉलाच्या एका इतिहासीक मॅचीचो गवाय थारलो. आयतारा जाल्ले फायनलींत अर्जेंटिनान पेनल्टी शूटआउटांत फ्रांसाक हारयले. पेनल्टी शूटआउटांत अर्जेंटिनान फ्रांसाक 4-2 अशा गोल फरकान हारयले. 36 वर्सां उपरांत अर्जेंटिना विश्वकप जिखपाक यशस्वी थारले. तांच्यांनी 1978 आनी 1986 उपरांत हे तिसरे फावट वर्ल्ड कप जिखल्यात. ह्या मॅचीन लिओनेल मेसीन आपलें सपन पुराय केलें. 36 वर्सां उपरांत अर्जेंटिनाक जिखयलें वर्ल्ड कप. मेसी प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट थारलो. त्या खातीर ताका गोल्डन बॉलाचो अवॉर्ड मेळ्ळो. फायनलींत फ्रांसा कडल्यान हॅट्रिक करपी किलियन एम्बाप्पे हांकां ह्या टुर्नामेंटांत सगळ्यांत चड गोल मारिल्ले खातीर एम्बाप्पे हांकां गोल्डन बूट दिवन सन्मानीत केलो. ह्या वर्ल्ड कपांत एम्बाप्पेन 8 जाल्यार मेसीन 7 गोल मारले. 1986 वर्सा जेन्ना मेक्सिकोन वर्ल्ड कप जाल्लें आनी अर्जेंटिना जिखिल्ली तेन्ना मॅराडोना पंगडाचें नेतृत्व करताले. हे जैत अर्जेंटिनाचो एका काळावेलो महान खेळगडो डायगो मॅराडोनाक एका प्रकाराची आदरांजली म्हळ्यार अतिताय जावची ना. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.